स्पिडीन वयता हे पट्टे मारलेले ते पळयना तेंचे ते बरोवन घेवंक जाय ते 40 स्पीड या 30 स्पीड थंयसून येता 80 स्पीड बरोवन घेवंक जाय तेन्ना ते कंट्रोल करतले आसले पूण तेंच्यांनी अशें कांयच करूंक ना आनी हो पुण्याव PWDचो म्हणटा PWD टोटली रिस्ट्रिक्ट जर बरयल्ले आसतले 40 स्पीड या 30 स्पीड म्हणून तर हे अश्यो गाडयो वयता ह्यो फास्ट वयता हे पट्टे कोण पळयता हे जनावरांक पट्टे जाय कोणाक पळयता तें आमकां कळना स्टाफ येताले तेचे रावलो तो पळयतालो कोण बेगीन जावो क्या 108 टायमार आहे हय एम्बुलन्स येयल्यान ताका व्हेला मेळटा गोंयांत सध्या एक्सिडंटल केसी वाडत आसात कितें तरी एक्सिडंट जायत आसा आतां आमी आसा कोलवाळे नॅशनल हायवे 66 हांगासर आहा कोलवाळे पुलाच्या आयल्यान 4 रस्ते आहा थंयसर आसा जस्ट हांगासर अर्द्या वरा पयलीं पावणेचे ते 6च्या दरम्यान हांगासर फॅटल एक्सिडंट जालो फॅटल एक्सिडंट जावन 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर हेंच्या मदीं एक्सिडंट जालो आनी जो कोलवाळे रावपी मायकल फेर्नांडीसो एक्स पंच हो 2 व्हिलर घेवन क्रॉस जातालो तेचेर 4 व्हिलर बसली आनी तो सिरियसली इंजर्ड जालो त्या उपरांत 108 हाडलें 108सून ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो थंयसर ताका डॉक्टरांनी डॅथ डिक्लेअर केलो हांगासर ज्यो 4 रस्ते आसा हांगासर डेली एक्सिडंट जायत आसतात लोकल लोकांची डिमांड आसा की हांगासर फ्लायओवर आसचो म्हणून आतां कोलवाड पुलीस येयला कोलवाड पुलिसान पंचनामा केला तुमी गाडयो काडलेले आहेत फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा ते कोलवाड पुलीस करता स्टुडंटा खातीर कोलवाडच्यान काम करता